Soglia falla, tu vorto, tu pod beirar, tu ci moima, soglia falla, sorves ora e kliats deva, sasna knomantuka, sorves ora e kliats deva, sasna knomantuka. म्हज्या आपुरबायच्या भावा भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक मोगाचो येवकार ह्या आयच्या मिसाच्या बलिदानांत. कितें भाशेन TFRCC चॅनला वरवीं देवाचो मोग संवसाराक शिंपडलेलो आसा आनी तुमी आनी आमी सांगता हो ताचो मोग, ताची कृपा, ताची काकलूत आमी संवसाराक आयज शिंपडायल्या. ह्या बसत आमी दोनया देवाक दिनवास जावं आनी देवाचो आशिर्वाद आमचेर, हें TFRCC चॅनल चलयतल्यांचेर आनी सगळ्या भाव भयणांचेर जीं वावुरतात तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. तेच भाशेन तुमी जी भोक्तीपणान ह्या मिसान वांटो घेतात, ह्या चॅनला वरवीं तुमचोय भावार्थ जाय तो वाडला आनी तुमी वाडयतात. ते बसत तुमकांय हांव सगळ्यांक दिनवासतां देवाचो आशिर्वाद तुमचेर मागतां. सगळ्यो तुमच्यो मागणी, गरजो, तुमचे आटे विटे कोश्ट, सगळ्यो तुमच्यो येवजण्यो, तुमचो वावर, तुमचे प्रश्न हे आयज आल्ताराचेर घालता आनी खरी भाशेन सांगता ही सगळी तुमची मागणी तुमच्या आवडे बापाक उबारता, बापाक भेटयता. TFRCC चॅनलान खरी भाशेन तुमी आदार सहकार दीत आयल्यात, तेच भाशेन आतां फुडाराक तुमी आदार सहकार जावं फूल ना पाकडी दिवन तांकां आदार दिवचो आनी खरी भाशेन तांकां तेंको दिवन हे चॅनल अदीक वाडोवंक, अदीक सगळ्यांच्या काळजांनी हो देवाचो मोग रिगूंक, हीच आमची मागणी. हेंच मनान धरून खरी भाशेन आयज ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी सगळीं सांगाता वांटो घेवया आनी खरी भाशेन आयज एक खास मागणी घालुया आनी तें म्हणल्यार ह्या दिसांनी आमचो नवो पाप साहेब निवडून येवंक आमचे सगळे कार्डिनल्स मागण्यान आसात, देवाच्या पवित्र आत्म्यांक उलो मारतात. तर आमकां फावो तसलो ताची पोरजां न्हवसरतलो, ताचे पोरसाक चलयतलो, तिचे पोरसाक चोरयतलो, भाग्यवंत ल्हानविकायेचो आमकां पाप साहेब मेळूंक हे वेळार आमी आमची मागणी बापाक उबारुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी पवित्र मिसाचे भेटेन फावो मनान वांटो घेवंक आमी सगळीं पातकी मोडकून घेवन हे वेळार आमच्या पातकाचे बोगसणे आमी मागुया आनी बरोबर दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सोर पवित्र देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुनांव उच्चारून सांगता. मनाचेतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भाग्यो सरान सांकवार मरेक सगळ्या देवृतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पवित्र देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकुतकोर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकुतकोर, सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकुतकोर. प्रार्थुया. सर पवित्र देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, सोम्या जेजूचें पुनर्जीवनपण आमी ओळखूंक पावल्या. ताच्या पवित्र आत्म्याच्या मोगा वरवीं नव्या जिविताक आमी उटोशी जावंक आमकां मेळटलो नवो पाप साहेब. त्याच पवित्र आत्म्याच्या बोडान आमकां भाग्यवंत पाप साहेब फावो जावंक, हे पवित्र सभेचो फुडारी, ह्या पवित्र सभेक चलयतलो आमकां फावो जावंक आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन.
धर्मदूतांच्या इतिहासा वेले वाचप. सावलू सोम्याच्या शिसांक बेंखणावंक आनी मार फार करूंक हुडहुडटालो. तो महायाज्ञिकाशी गेलो आनी हे वाटेच्या आपणाक मेळटीत त्या पाटलावदारांक, दादल्यांक तशेंच बायलांक धरून जेरुजाल्याक हाडूंक ताणें दामास्काच्या देवस्थानांक चिटी दी म्हूण मागलें. दामास्काचे वाटेर शारा लागीं पावता पावता अवचित ताचे सोंभोवतीं स्वर्गावेलो एक उजवाड परजोडलो. तो दोर्नीर शेवटलो आनी तेन्ना ताणें एक ताळो आयकलो. तो ताका अशें म्हणटालो, सावलू, सावलू, कित्याक म्हूण तूं म्हाका पिडापीड दिताय? ताणें विचारलें, तूं कोण सायबा? ताळ्यान जाप दिली, हांव जेजू आनी म्हाकाच तूं दुमाळो दिताय. आतां उठ आनी शारांत वच आनी तुवें कितें करूंक जाय तें कोण तुका सांगतलो. ताचे बरोबर प्रवास करताले ते थोटाकून मोने जाले, कित्याक जरी तांणी ताळो आयकलो तरी तांकां कोणूच दिश्टी पडूंक ना. सावलू जमनीवेलो उठलो आनी ताचे दोळे उक्ते आसुनूय ताका कांयच दिसनासलें. त्या पासत दामास्का पर्यंत तांणी ताका हाताक धरून व्हेलो. 3 दीस पर्यंत ताच्यान कांयच पळोवंक नजो आसलें आनी तो कांय जेवना जालो आनी पियोना जालो. दामास्कांत अनानियास नांवाचो एक शीस आसलो. दर्शनांत सोमी आपणा कडेन अशें उलयता म्हूण ताणें आयकलें. अनानियास, तेन्ना ताणें जाप दिली, हो पळय हांव आसां सोम्या. सोम्यान म्हणलें, उठ आनी उबो म्हणटा त्या रस्त्यार वच आनी जुदासाच्या घरान तारसुसाच्या सावलू म्हणलोल्या कोण एकल्याची खबर काड. तो मागणें करता आनी आपणाक नव्यान नदर मेळूंक अनानियास म्हणलोलो कोण एकलो भितर येवन आपणाचेर हात दवरता म्हूण ताणें दर्शनांत पळयलां. तेन्ना अनानियासान म्हणलें, सोम्या, ह्या मनशा विशीं आनी जेरुजाल्यांत तुज्या भक्तांक ताणें कितले कश्ट दिल्यात ते विशीं जायत्यांनी म्हाका सांगलां. आनी तुजें नांव घेतल्यांक धरूंक म्हूण मुखेल याज्ञिका कडची पदवी घेवन तो हांगा आयला. सोम्यान जापाप दिलो, तरी आसतना तुवें वचूंकूच जाय, कित्याक अनभवार्थ्यां तशेंच राजा मुखार आनी इस्रायल परजे मुखार म्हजें नांव परगटूंक हो मनीस म्हजें विचून काडलोलें हातयार. म्हज्या नांवा पासत ताणें कितलें सोंसूंक पडटलें तें हांवूच ताका कळीत करतलों. तेन्ना अनानियास गेलो. तो घरान भितर सरलो आनी रोखडेंच सावलूचेर आपले हात दवरून ताणें म्हणलें, सावलू बावा, तुजी नदर तुका परती मेळूंक आनी तूं पवित्र आत्म्यान भरोंक तूं येतालोय ते वाटेर तुका दिश्टी पडलोलो त्या जेजून म्हाका धाडला. थंयच्या थंयच सावलूच्या दोळ्यांतलीं कवळां कशीं भूंय पडलीं आनी ताका नव्यान नदर आयली आनी उठून ताणें पवित्र स्नान घेतलें. जेवल्या उपरांत ताका नव्यान घोटाय मेळ्ळी. दामास्कांत शिसा बरोबर थोडे दीस जाल्ल्या उपरांत जेजू देवाचो पूत म्हूण तो देवस्थानांनी रोखडोच परगटूंक लागलो. देवाचें उतर हें, देवाचे गोड कर. आमचो जबाब जावन दी, सगल्या संवसारान वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. परतून म्हणया, सगल्या संवसारांत वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. सोमेस्त लोकांनो देवाक वाखाणात, सर्वय परजानो यावेक नांव वाडात. जबाब, सगल्या संवसारांत वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात.
ओचोल मोगाची ताची थीर खोशी, दयाल आमचो देव सासणांक विस्वाशी. जबाब: सगळ्या संवसारान वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. उद्गाराक उबी रावया. Sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sui, sui. Sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sui, sui. म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे सोवे रावता आनी हांव ताचे सोवे रावता. Sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sui, sui. Sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sui, sui. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसू. तुमचे सोवे आसू. जोवा पोरमोडेन जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जुदेवामध्ये वाड विवाद जालो आनी ते एकामेकाक म्हणूंक लागलीं, हारे हो आनीक आमकां आपले मांस खावंक कसो दितलो रे? देखून जेजून तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सोच सांगता, तुमी मनशाच्या पुताचें मांस केले बगर आनी ताचें रगत पेयले शिवाय तुमचे सवेन जिवीत आसचें ना. जो म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे सवें सासणाचें जिवीत आसा आनी तांकां निमाणे दिसा हांव पुनर्जिवंत करतलो. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवण. म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे सवे रावता आनी हांव ताचे सवे रावता. जसो जिव्या बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवीं हांव जिवो आसा तसोच म्हाका खाता तो म्हजे सवे वरवीं जिवीत आसतलो. हांव स्वर्गांतावन देंवलोलो उंडो तुमच्या पुर्विल्ल्या मानान केल्लो तरी ती मरूंक गेली. तशें हें न्हय, हो उंडो खाता तो सासणांक जिवो आसतलो. हें ताणें काफारनावन शिकोवन देवसनान म्हणलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भावा भयणीनो, कोंकणी भाशेन एक म्हणणी आसा, आदले पोदेर गेले आनी ते उंडे गेले. पूण हांव म्हणटलो, आदले पोदेर गेले ते उंडे आसात पूण त्या उंड्याची रेट वाडलेली आसा. उंडे तशेंच आसात, तांची रेट वाडल्या आनी आतां पोदेरूय ना तसले. पूण तो उंडो जो 40 वर्सां आदीं आमकां मेळटालो खावपाक तसोच तो आसा. बाब न्हू, खरेंच जेजू आयज म्हणटा, जो कोण हो जिविताचो उंडो खाता ताका केन्नाच भूक लागची ना, ताका सासणाचें जिवीत मेळटलें. तो उंडो बदलना. दीस ब्रेड वील नेवर चेंज बिकॉज इट हॅज लायफ. ह्या उंड्यान जिवीत आसा. बाब न्हू, आमी जो चिंतीत जाल्यार तुमी म्हणटलीं, फादर आमी सदांच मिसाक येता आनी हो जिविताचो उंडो आमी खाता जाल्यार आमी कित्याक मरता? वाय वी डाय आफ्टर रिसिवींग दॅट जीजस. जेजू आयज म्हणटा, हो उंडो खातलो जाल्यार तो सासणाक मरचो ना. कितें काय हाचो अर्थ? भावा भयणीनो, हाचो अर्थ म्हणल्यार आमकां जाय तीं भाग्यवंतां एक नामणो आमकां. देखी घेवया भाग्यवंत मारिया गोरेटी. भाग्यवंत मारिया गोरेटी 13 वर्सांचें भुरगें देवाच्या मोगान पडलेलें. जेजून तें म्हणटालें, आपूण आय हॅव मॅरीड टू जीजस. हांव जेजू लागीं लग्न जालां, कोणाक आनी म्हज्यान दोशी करूंक जावचें ना. पूण एक घडी आयली मारिया गोरेटीच्या जिवितान
एलेक्झांड्रो एक शेजारी तरणाटो भितर सरलो आनी ह्या तरणाट्यान ताची कुडीचो हात घालूंक मोजा मारूंक जायरी बावटी हो कुडीचो बोग घेवन तिच्या लागीं मागलें. पूण मारिया गोरेटीन करूंक ना. कित्याक तिणें सांगलें ही म्हजी पवित्र कूड हांवें जेजूक भेटयल्या. तरी आयकनासतना ह्या मनशान ह्या चेडू भुरग्याक स्टोर रुमान आसतना 25 पावटी सुरी घेवन तिका तोपून जिवेशी मारलें. ताची मेल्ली कूड ओद्दी हॉस्पिटलांत पावयली. आनी जेन्ना निमाणो स्वास मारिया गोरेटी सोडटालें, भावा भयणीनो, कितें केलें ताणें? पयली सुवाती ताणें आपली आवय लागीं मागलें, माय तूं आलेक्झांड्रो मातशें आपोयशी हांगासर, म्हाका तिका भोगसूंक जाय. आय वॉन्ट टू फॉरगिव हिम. ताणें म्हाका आयज जिवेशी मारना जायत, बट आय वॉन्ट टू फॉरगिव हिम. आवय रोडली दुकानी. आपलें भुरगें मोत्ता तरी ह्या मनशाक दुस्मानाक तें भोगसूंक रावता. आनी दुसरी वस मारिया गोरेटीन मागली, मामा म्हाका तूं जेजू दिवशी हांव मोरचे आदीं. कॅन यू गिव मी दॅट होली कम्युनियन बिफोर आय डाय. बाबू न्हू खरेंच ताणें एलेक्झांड्रो भोगशिलो तूं येयल्लो कडेन आनी निमाणें मोरच्या आदीं स्वास सोडच्या आदीं जेजूक तेणें आपल्या काळजांत शेवलो. ह्या जिविताच्या उंड्याक हे जिविताचें मास, पवित्र मास ताणें शेवलें. मारिया गोरेटी त्या वेळार सोंपलें, पूण तें आजून जिवी आसा. शी इज स्टील अलायव इन द हार्ट्स ऑफ द ह्युमॅनिटी. कित्याक पाप साहेबान ताका भाग्योन म्हूण पाचारलां आनी त्या पासत तिचें जिवीत न्हय फकत तिणें जेजू घेतला म्हूण भाग्योन जालां, पूण तिणें आपल्या जिवितान निर्मळपणाचें जिवीत तें जियेलें, बोगसण्याचें जिवीत जियेलें, भाग्योनपणाचें जिवीत जियेलें, मागणेचें जिवीत जियेलें. देखून तें जिविताचो जिवो उंडो संवसाराक जावंक पावलें. आनी होच उंडो जेजू म्हणटा खातात तो सासणाक मरचो ना. म्हणल्यार कुडीचें मरण न्हय, भाग्योनपणाचें जिवीत हें फावो जाता. कार्लोस आकुतीस हाका ब्लेसड केल्लो आसा. कितें भाशेन आतां भाग्योनपणाची वाटेर आसा. कितें काय हो तरणाटो, ल्हान तरणाटो, ताच्यांनी जिवितान मोजा मारूंक जाताली. मोबायल, कंप्युटर्स ताका कांयच न्हय आसलें यूज करपाचें. ही कूड हॅव डन वंडर्स इन दीस वर्ल्ड. बट ह्या तरणाट्यान आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें. तरणाटो कसो ह्या मोबायला वरवीं, कंप्युटरा वरवीं ताणें मिसाचो मोग, ह्या जिव्या उंड्याचो मोग आपल्या तरणाट्याच्या भुरग्याच्या काळजांनी घालूंक तो वावुरलो. जावं मिसाचें बलिदानाचो मोग, जावं बायबलांतली शिकोवन धाडूंक. दुसरी वस ह्या तरणाट्यान केली, मागण्यान तो रावलो. ही वॉज प्रेईंग एवरी डे टू दॅट क्रॉस. आनी खुर्सा लागीं मागतालो ह्या संवसाराचें बोगसणें येवंक, ह्या संवसाराचें तारण जावंक. आनी आपूण धिमीर रावन मागणें करतालो. बावडनो कार्लोस आकुतीस जालो जिविताचो उंडो जो सोंपलो दुयेंस येवन. तरी आयज तो सोंपोंक ना, पूण इज अलायव. तो जिवो आसा बावडनो, खरेंच तो जिवो आसा. आनी त्या पासून जेजू म्हणटा हो उंडो खातात म्हणजे ह्या म्हज्या शिकवणे पोरमणी जियेता, जें हांवें सांगलां त्या पोरमणी जियेता. तेन्ना तो केन्नाच मरचो ना. आनी असले भाग्योंत आयज पासून संवसारांत भाव भयणो आमकां मेळटात. जेजूचे शिकवणे वरवीं पवित्र सभेच्या भावार्थान वाडलोली, साक्षी दिवंक भियेना तसलीं आयज तरणाटीं आयज वाडलोलीं आयज क्रिस्ती भावार्थी आमकां मेळटात, जीं ह्या जिव्या उंड्या भाशेन दुसऱ्याची भूक, दुसऱ्याची तान भागयतात. भाव भयणो, तांतलो आमकां एक पाप साहेब जो आमचो हालींच सोंपलो, ताणें संवसारान ही झुट्टी घेता आसतना पाप साहेबाची होच मोग, होच जिव्या उंड्याचो मोग ताणें मनशा कुडाच्या आनी उदी करून पवित्र सभेन आमकां दाखोड केलो. आपली ल्हानविकाय सेवेंतल्यान, आपल्या गोड गोड उतरांनी, आपल्या मोवाड दोयाड कोरण्यांनी, आपले काकलुतीन बोगसोण्यान ताणें मनशा कुडाक जेजूच्या मासा रोगताचो मोग फाव केलो. हो पाप साहेब सोंपलो जायत, पूण ताणें आयज सगळ्यांच्या काळजांनी हो जिविताचो उंडो ताणें रचून हाडला. ही हॅज ब्रॉट दॅट ब्रेड ऑफ लायफ इन द हार्ट्स ऑफ द ह्युमॅनिटी. And that is what the uniqueness
ऑफ अ पोप फ्रांसीस. बाबून आयज तो संपलो जायत, पूण सगळ्यांच्या काळजांनी तो जिवो आसा. आनी हेंच जेजू म्हणटा, जो कोण उंडो खाता तो सासणाक मरचो ना. ही वील रिमेन अलायव इन द हार्ट्स ऑफ ऑल दोज हू आर गोइंग टू अंडरस्टँड द रियल लव ऑफ गॉड. बाबनो, ह्या दिसांनी नव्या पाप सेवा विचून काडूंक आमचे कार्डिनल मागण्यांत आसात. आयज जायते पेपरांचेर, टीव्हीचेर, मोबायलाचेर जायते आज रुमर्स पास जाल्ले आसात. जायते जाणांनी ऑलरेडी पाप सेवा विचून काडलो. थोड्यांनी काडून गेले, थोड्यांनी मॅसेजीस धाडल्यो. जायते आमचे मास मिडिया आयज इतले फास्ट दिसता की हो आमीच पाप साहेब काडपाचो म्हूण, ही आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हूण. बट बाबळीनो, ही मनशा कुडाची जबाबदारी न्हय पाप साहेबाक काडपाची, पवित्र आत्म्याची जबाबदारी. इट इज द होली स्पिरीट हू इज गोइंग टू डू वंडरफूल जॉब विथीन दीस फ्यू डेज. हें तुवें आसलेल्या कार्डिनलाचें काम न्हय. नव्या पाप सेवा विचून काडटा तो पवित्र आत्मो, ताचे सुचोवणेन, कित्याक की ताची सभा, दीस चर्च इज हीज. आनी ते बसत देवाचे येवजणे बोगलेन आमची येवजण चलोना. आमकां वडे हो पाप साहेब नाका, तो नाका, आमकां हो जाय, हें आमचें दवरलें ना. जो आमकां पवित्र आत्मो पाप साहेब दितलो, आमचे पवित्र सभेक फुडारी दितलो, तो भावार्थान, विस्वासान, ल्हानविकायेन आमी मानून घेवची गरज आसा. जो पाप साहेब खरेंच जेजू भशेन जिविताचो उंडो दुसऱ्यांक जातलो, जो कुर्साक वेंग मारून ताची दोयाळाय काकलूत ल्हानवीक सेवेंतल्यान दिवंक वावुरतलो, तो पाप साहेब आमकां फावो जातलो. जो बाब साहेब आमकां जिविताची वाट दाखयतलो, जो बाब साहेब एक नवी दिशा दाखयतलो, जो बाब साहेब आमकां जिवितांत चलूंक उमेद दितलो, बोरमासो दितलो, उत्तेजन दितलो, असलो पाप साहेब न्हय आमचो, पूण तो देवाचो, पवित्र सभेचो, तो पवित्र आत्म्याच्या बोडान आमकां फावो जातलो. ते पासत आमी मातशे थांबुया. आमच्या मोबायलाचेर ह्यो मॅसेजी फॉरवर्ड करचे सुवातेर, हांगा थंय आमी बेश्टे गजाली करचे सुवातेर मागण्यांत रावया भाव भयणो. लेट अस प्रे फर्वंटली दॅट द होली स्पिरीट मे वर्क हीज वंडर्स. पवित्र आत्मो आपली ओचोरयां विस्मितां थंय वातिकानान करूंक एक नवो पाप साहेब देवाक मानता तसलो, देवाचे येवजणे प्रमाणे जिविताचो उंडो आपले पोरजेक दितलो आनी आपूण जातलो, तसलो भाग्योन पाप साहेब आमकां मेळूंक कितें भशेन आयच्या मिसान आमी खतखत्यान मागुया. भाव भयणीनो, खरेंच मागणें कितलें मोलाचें. हेंच मागणें आयज बापाक आमी उबारुया आनी सगळें आमी जावं कुटुंबान, समुदायान, जावं आमचे फिरगोजेन, आमी खंयसरूय आसूं वावराचे सुवातेर तेर्साचे मागणें म्हणून केरी भाशेन ह्या दिसांनी वातिकानान मागणें चलता जायत, पूण आमी मागण्यान रावया. कित्याक आमकां नवो पाप साहेब, एक नवो फुडारी, एक नवो झुजारी आत्मीकचायेचो, एक नवो कुरपेन भरलेलो देवाचो बोडवो आमकां फावो जातलो. हेंच ओडकून घेवन ह्या आल्ताराचेर सगळी आमची मागणी घालून हे भेटोवणेंत आमी वांटो घेवया. सर्वेस्परा श्रीश्रीच्या रोसारा आमी तुका दिनवासांव तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय. तो उंडो तुका भेटयता, प्रिथमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला. तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणांक देवाक सोय. सर्वेस्परा श्रेश्रीच्या रोसार आमी तुका दिनवासांव तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिला तो सोरो आमी तुका भेटयता. दाग वालीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला. तो आमकां आत्मीक पियोण जातलो. सासणाच्या सासणांक देवाक सोय.
म्हज्या अपुरबायच्या भयणी भावनय म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पवेदार देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आख्खी पवित्र विचार दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन इंदेणी पवित्र कर. तुका आमी भेटयता ते बोले वरवीं आमी तुका सदांच समर्पिल्लें बलिदान जावंक निर्मी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पवित्रदार आनी सासण्याचे देवा, अदी करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हरत्या दोबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारुती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलेलो आनी तो मरो ना, पूण सासनाक आसा जिवो. देखून पासकाच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर दोलबार निरो तरी गायता तुजे मुखार. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं. सर्ग आनी संवसार बोरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गे तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपले हेच कुशीन कोस मरून सोसूंक वेचे आती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. ओहो तुमी सोमेस घेयात आनी कायात. हे मोजे कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ते आपल्या शिसांक दिली आनी मोडलें. तुमी सोमेस घेयात आनी हातले हे पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणी कोराराचे हे रोगत. पातकाचे हे बोगसणे मिरच्याक तुमचे हे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वावरतले. हे म्हज्या उगडासा कोरा. बाबार्थाचो गोड पोरगोटुया. सोम्या जेजू आमी उडो खाता आनी ये कालसीतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजे मरण पोर गोठा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. जिविताचो उंडो आनी सर्वणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रोगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. कार्डिनल आर्च बिशप फिलीप नेरी फेरांव हे आमच्या बिस्म साहेबा, सिमांव आमच्या आदारी बिस्माक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरमासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे येसागुतीन मेलोल्या सगळ्या समेस्तांक
तुजें पोर सोडीत मुखार मोड पडूंक फाव कर. आमा सुमेसाची ह्याचे मिसाचे बलिदानान वांटो घेतल्यांची बापा दया कर. आयज आपलो वाडदीस समोर उपतात, आपलो लग्नाचो दीस पाळटात, आयज लग्न जातात जाल्यान सायबा तांचेरूच आशिर्वाद घाल. जे पिडेंत आसात, कोसळटात, जे हॉस्पिटलांनी व्हडवडे सोदतात सायबा तांचो भावाट बोरमाचो विस्वास तुजेर वाडय. आनी खरी भाशेन वातिकानान पवित्र आत्म्याच्या बोळान एक नवो भाग्योन पाप साहेब आमकां फाव जावंक. ही आमची कालती मागणी, आमची काळजां आयज बापा तुका उबारता. आंकवार मरे देवाचे मायज सांगा ती बागेवन झुजे तिचो मोगाचो पोती बागेवन धरून दिता आनी सर्व काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांणी सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजू म्हणटा हांव जिविताचो उंडो आनी उंडो खाता तो सासनांक जियेतलो. म्हजें मांस रगत खाता आनी पियेता तो सदांकाल जीव आसतलो, तो मरचो ना. बाबूनो जेजून मागण्यांतल्यान हेंच करूंक आमकां आपयलां. जिविताचो उंडो आमी जावंक, एकामेकाक बोगसूंक, एकामेकाक मानून घेवंक, एकामेकाची दया करूंक, एकामेकाची काकलूत करूंक, एकामेकाची मोगान सेवा करूंक, एकामेकाक सांगाता बोरमासो दिवंक, सांगाता जिविताची वाट चलोवंक, एकचारान जिवन एकवटान पवित्र सभा ही बांदून हाडूंक. तेन्नाच आमी जिविताचो उंडो शेवून सासनांक आमी जियेतले. असलीच उमेद, असलोच आवंडो, असलीच कृपा आमकां सगळ्यांक आनी आमचे पवित्र सभेक फावो जावंक हे वेळार आमी आमची काळजां मनां बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमचेर चुकलोल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्के आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरमुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या चेड्यांक आमी बोर भाशेन उतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकुलीतीन सर पातकांनी सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोमये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हणलें आनी आयज तूं आमकां जोण एकल्याक म्हणटाय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता, आमच्या पातकाचें न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान मोगान सांबाळ. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुमेज शांती ताचो मोग आनी ताचो बोरमासो सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचेय सोवी आसूं. सगळे कुशालकायेन हास्य तोंडान मोगान आमी जेजूची शांती एकामेकाक वांटुया. शांतसोवे आसूं, शांतसोवे आसूं, शांतसोवे आसूं, शांतसोवे आसूं. देवाची शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमची कागूत कर. देवाची शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमची कागूत कर. देवाची शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. म्हजी कुडान बाबडो होच तो जिविताचो उंडो. हेंच तें मांस आनी रगत ताचें जे कोण शेवतल्यांक सासनाचें जिवीत तो दिता. तो केन्नाच मरचो ना पूण सदांकाल जियेतलो. हेंच आस्वासन जेजू आमकां दिता. हीच शिकोवण तो आमकां शिकयता. होच तो जिविताचो उंडो आयज आमच्या काळजांनी येता. ह्याच जिविताच्या उंड्या भाशेन आमी दुसऱ्यांक उंडो जावंक, आमी दुसऱ्यांक जिवीत दितली जावंक आयज जेजू म्हणटा वचात, हांव शांतीन तुमकां धाडटां. ती सगळ्या वेळार ह्या शांतीच्या कुंवराक,
ह्या जिविताची उंड्याक घेवंक आयली ती सुभागी. सोमया, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. पूण आमकां जिवीत आमकां सस्ताच्या जिविताक म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत म्हणटां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कुडसोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. ताणें आपल्या उडासाक हें संस्कारलोलें जेवण आमी घेवचें म्हूण फरमायलें. ह्या पासणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडो म्हूण खालतेपणीन आमी तुजे लागीं मागता. आनी आमकां पवित्र सभेन नवो फुडारी, नवो गवडी, नवो पाप साहेब तुज्याच पवित्र आत्म्याच्या बोडान तुजेच येवजणेन ह्या संवसाराक फावो जावं म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी तुमचेय सोवी आसूं. आनी सोर पवित्र देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र तुमचेर आनी तुमच्या वावराचेर तुमच्या कुटुंबाच्या देवान मारये वरवीं आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात. जेजू भाशेन दुसऱ्यांक जिविताचो उंडो जावन दुसऱ्याची भूक मारूंक, दुसऱ्याची तान बागोवंक ताचे शांतीन ताच्याच मोगान बरोवशान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.